येवकार हा समृता कणगावकर. सुरक्षेचे हेडलाईन्स. दोंगर आणि झाडा कातरपाच्या घडणुकांचेर तापली रायाची ग्रामसभा. टीसीपी प्रस्ताव पास करून घालता पंचायतीच्या माथ्यार, म्हणटा जैव विविधतायेचो अध्यक्ष. न्यू वाड्यार सोफिया फेर्नांडिसाच्या दुकानाक अचकीत लागलो उजो. सुमार 1 लाखाचे जाले लुकसाण. शांतादुर्गा देवीची पारंपरिक दिवजा पेटयली व्हडा उमेदीन. सुमार 3,500 बायलांनी भांगरा शृंगारांनी नटून थटून दिवजा पेटोवन लुटलो आनंद. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दोंगर आनी झाडां कापप, स्पीड ब्रेकर लावप, सोंसोडो कोयराक लागून जावपी वायू प्रदूषण हे विशय थळाव्यांनी आयतारा रायाचे पंचायतीचे ग्रामसभेत लावन धरले. झाडां आनी दोंगर कापपाचो विशय घेवन ग्रामसभेत वातावरण बरेच तापले. झाडां आनी दोंगर कापपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. झाडां कापप जाला तर त्या सुवातेर बांदावळ जावची ना, थळाव्यांनी ग्रामसभेत प्रश्न केलो. मजगती टीसीबी प्रस्ताव पास करता आनी पंचायतीच्या माथ्यार घालता. आमी परवानगी दिना जाल्यार कोर्टात केशी घालतात अशें म्हणत जैव विविधतायेच्या अध्यक्षान खंत उक्तायली. कायदो खरोच कोणाच्या फावरान आसा असो प्रश्न आता उप्रासपाक लागला. ग्रामसभा लायसन्स दिता ग्रामसभा मेंबर सर ग्रामसभा मेंबर लायसन्स दिताय लायसन्स तुम दिताय इन्स्पेक्शन करताय न्ही तुमी ती काटिंग लागता ना लागता तुम सजमावना देतना So how the hill cutting when and he took up a good topic also. You said about that the SR is for 9,000. Should be, if they're taking a police, then they can go higher up. Shouldn't go across, correct? Xavier. So the problem is how the tree cutting took place. So it's a forest department. So amke kite ha very simple. All the RTI ko hai tum dipa ha. You have to only do one thing. Okay, after considering all these above issues, the village panchayat of Raya shall immediately issue stop work for this, because you all have also got no show cause notice. Madam, for cutting off the trees. Oh, I'm only talking about cutting off trees. cutting of trees is Forest department na dil na. not panchayat forest department. Baba, बाबा तू काय सांगता पळय तू ओ प्रपोजल आला डायरेक्ट ग्रामसभा तुम्ही गायला कळलो correct. And I accept that you. एक ऍप्लिकेशन करना एक सरपंचाकडे इसाल नाही कडो डिस्का तू कोळा नाही Okay, very good. काय ना उंफाला कळलो कळलो काय तुला एक ऍप्लिकेशन येऊ ना No problem. I'm not going to discuss that. After this, किती किती the hill tree cutting पळय जाते. तू माका ऍप्लिकेशन दी मानलो हा. तू गेला You cannot divert the topic. तू ये माका तू हिल कटिंग आमचे झाड मारपाची म्हणते तू Construction तू मग पंचायती मार tree cutting जाल्लो construction पंचायती सगळे घाला आम्ही तुगे रेजोल्यूशन घेऊन धाडटा टीसीपी प्रपोजल्स पास कोताय आणि मागीर ते आमको हाडटाय आनी आमकां सांगताय पास कराय मू लास्ट आमच तकलेर घाताय पंचायती तकलेर घाताय रायनी सगळ्या अशें जाता टीसीपी पास कोताय आनी मागीर आम दिना जाल्यार मागीर ते कोर्टान वयताय आम बिश्टे मागीर कोर्ट केस जोगोटाय हिंगा आता हांव तो बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन म्हणून कित्याक उलयता हांव जो दोंगर आहाय दोंगर एक बेश्टो आमगेलो हुंचो आमचे 7 दोंगर आहाय हुंचो दोंगर आमचे चोयलाय न्ही आमगे दोंगराचेर हुंच्या दोंगराचेर अशें करून डेजर्ट अशें म्हणून ना ते सगळे दोंगरांचे आमगे आख्खे ग्रीनरी आहा आमगे रायचे सगळे एक दोंगराचे ग्रीनरी आहा आता हिंगा कितें जाला प्रोजेक्ट पास जाला जसो तो नेगर सांगो तशें करून प्रोजेक्ट पास जाला हिंगा सोसड्यार वेटनरी हॉस्पिटला हाडल्या टीसीपीन हें केला आणि थिंगा प्लॉट केले आता 30 प्लॉट्स ते 30 प्लॉट्स कोता आसतना सद्याक तो ग्रेडियंट आहा तेका आता ग्रेडियंटाची तो रस्तो करपा जालो तो रस्तो एशको काय करपा ना एशको कोता ते कटिंग जाय दुसरे ते आख्खे एरिया तो दोंगर म्हणटा ते झाडां न्ही ते आता सुद्दां सारके म्हणजे झाड कातोले तेणे सगळी आता बुशीस मोठा बुशीस वाले कातोले फायल येयली तेन्ना फायल खूंय येता ते 5 मेंबर खबर आसा दोंगरार येता खूंय येता तुम तेन्ना ते सांगपा जाय कित म्हणून एनवायरमेंट डिस्टर्ब जाता तू हिंगा आम तुका दिनाय तुम ते कोथरूड प्लॅन हाड म्हणटाय 17A फॉर्म हाड म्हणटाय तो आपणाक मुखार वयता तुम तेन्ना सांगपा जाय तांकां कळ्ळो काय न्ही हिंगा व्हडले भाशण केलें म्हणून जायना
डायरेक्ट मुगे उलोवप स्ट्रेट फॉरवर्ड. तुम्ही ताका मुखार वच म्हणटाय आनी मागीर सांगताय हें कोण म्हणून सेम प्रॉब्लेम भागबाटा. जेन्ना हांव सरपंच जालो तेन्ना 2022 हांवें लायसन्स दिलें, हिल कटिंग केलें, 2 वर्सां तरी घर काडलें. कंप्लेन कोताय लोक तेगे बंद उडय म्हणून घर इतलें काडना. पयलो उडाय दित गेलें. तूं कटिंग केन्ना कोण आशिल्लें एसोसिएशन करता तेन्ना हुंय आलो 2 वर्सां हुंय आलोले. area housing board यांक सगळी जाण येताली. आफ्टर सिटीजन्स फॉर संसडो तेणी हायकोर्टान पेटिशन घालून ती ऑलमोस्ट क्लियर केली. अजून थिंगा गार्बेज आहा, ड्राय गार्बेज आहा ती पयर देखून उज पेटवलो पयर रिसंटली अबाउट 15 to 20 days बॅक अजून उज पेटवलो. अजून म्युनिसिपालिटी हायकोर्टाची ऑर्डर एक्सेप्ट करना. सो आय डोंट अंडरस्टँड बाबा गव्हर्नमेंट म्युनिसिपालिटी कितें करता ते. मजगती राया पंचायतीक सतावपी प्रश्न तडीक लावपाचे उतर राया पंचायतीच्या सरपंचान दिला. सो फार आता एक पासून न्यू हिल कटिंग जावं ना. सो फार पयलीं जाला आसतलें कळ्ळें तुका आनी समजील तुनी तिगे आतां कितें केलां हांवें सांगितलें आतां तिच्या मुखार तुमी जाल्यार म्हाका कळय कळ्ळें तुका समजील तुनी आनी पळय आनी म्हाका सांगाय म्हळ्यार हांव येता रिस्पेक्ट करता पूण पयलीं सांगाय म्हाका. लास्ट मोमेंटार म्हाका सांगना काय पयलीं सांगाय म्हाका. कित्याक एक समज एक फायल समज पंचायती बांधची मिटींग येयली ती आमी डिस्कस करता आनी इन्स्पेक्शन कोताय आनी इन्स्पेक्शन करून ताका लायसन्स कोताय. त्या टायमाचेर म्हाका सांगल्यार म्हाका बरें जाता एकदम. कितें जेन्ना तो एनवायरमेंटाक समज तो एक हिल्ली एरिया चयता तेन्ना काटींग ताका परमिशन मेळटा तेन्ना आमी रिजेक्ट करपाक मेळटा. जेन्ना ताका अशें करपाक दिलें जाल्यार मागीर तो ऑक्युपन्सी करमेंटा मागीर ताका आमकां पयशे एक एज अ सरपंच म्हाका लोकांक हेल्प करपाक आमी चिंतपाचें सदांच. पूण कित्याक जेन्ना ते पयलें एनवायरमेंटा समज डिस्ट्रॅक्ट करता जाल्यार तेका हांव ना आनी हेच्या मुखार हांव ती लायसन्स इश्यू करपाक ना. कोणाकूय जावं एनवायरमेंट आमकां इम्पॅक्ट करता. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. आयतारा दनपारां न्यू वाड्यार सोफिया फेर्नांडीसाच्या दुकानांक उजो लागलो. सुमार 1 लाखाचें लुकसाण जाला असो अदमास आसा. थळाव्या लोकांच्या शिटुकसाणेक लागून उजो आटाभात हाडलो. आमकां कॉल येयले 13:50 की शॉपाक उजो लागला म्हणून आमी रोखडे भायर सरले आनी पूण येताना मात्र आमकां खूब प्रॉब्लेम जालो. कित्याक ते सगळे गाडये लावन दवरता, आमची गाडी सुटना मागीर कळ्ळें न्हू. तरी आमी पावले उजो तेंच्यांनी लोकांनी पावलेलो ऑलरेडी. लॉस कितलो एस्टिमेट आसतलो? लॉस शॉपकारा प्रमाणे ते 1 लाखा करून सांगता. 1 लाख कित्याक लागून ते उजो पेटलो कितें खबर? ते कळना आमकां. कित्याक थंय वायरीचें बी कांय दिसना. जालें अर्देवर जालें अशें उजो पेटलें. आमी तेन्नाच बंद करून गेल्ली 10 मिनटां पयलीं कारा कडेन आनी मागीर भुरगे सांगूंक येयले की उजो पेटला म्हण धुंवर येता म्हणून. तेशी धांवून येयलीं घरा कडेन चावी गेले चयल्यार सगळो उजो दाखयलो. शॉप बंद केल्ले? शॉप बंद केल्लें 10 मिनटां पयलीं बंद केल्लें आनी घरा गेल्ले आमी. आनी कितलो लॉस बीन अंदाज? लॉस जाला ते सगळे तांदळाचे कालूच स्टॉक येयले सगळे काबार जाले. मसाला ते पीठ बीन सगळें तेला बॉक्स कोणाक सांगता सर. ते सायडीन कांय उजयाचें कांय हेंच ना. शॉर्ट सर्कीट जावपा म्हणल्यार कांय ना ते सायडीन. सगळे आहा ते फुडल्यान आहा फाटल्यान स्टॉकाचेर दवरताय आमी. स्टॉक दवरताय गुदांव गॅसार थिंगाच सगळो उजो पेटला. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. वेळसाव पंचायतीन आयज ग्रामसभेची बसका घेवन समाजाचेर परिणाम करपी कितल्याशाच म्हत्वाच्या विशयाचेर चर्चा केली. मुखेल विशयां मदीं चालू आशिल्लो डबल ट्रॅकिंग प्रकल्प आनी ताजो ह्या वाठाराचेर जावपी परिणाम, घरकारांचे पुनर्मुल्यांकन आनी हेर थळाव्या गजालींचो आस्पाव आशिल्लो. वेळसावच्या थळाव्यांनी डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाक खर विरोध उक्तायलो आनी ताचो गांवाचेर जावपी संभाव्य वायट परिणामा विशीं आपली चिंता परतून उक्तायली. पंचायतीन हो प्रकल्प हाताळपा विशीं खास करून सरपंचाचो हाचेर खर विरोध नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी प्रस्न उपरासले. तशेंच ग्रामसभेंत आडमेळी हाडपाचो आनी प्रकल्पाक जाल्लो विरोध दाबून दवरपाचो यत्न केल्ल्यान थळाव्या लोकांनी निरशेवणी उक्तायली. तशेंच डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पा आड पंचायतीच्यो केसी उच्च न्यायालय आनी सर्वोच्च न्यायालयान रद्द केल्ल्याची म्हायती मेळूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. जेन्ना हायकोर्टान जे पंचायत गेलोले
Honorable High Court dismissed the case of the panchayat because of the double track. ते आज सांगता. दुसरे ते सांगता they went to the Honorable Supreme Court आणि सुप्रीम कोर्टान तुवें मुळटे केस भायर पडली. पण हांवें ताका क्वेश्चन केलें ह्यो तुवें केन्ना कोणाक सांगलो न्हय. ग्रामसभा देखून तुवें केन्ना सांगलो न्हय हॉनरेबल हाय कोर्ट आनी हॉनरेबल सुप्रीम कोर्टान ह्यो केसो भायर पडल्यात म्हूण डबल ट्रॅका लागून गेलोल्यो. आनी आज ते सांगता जाल्यार त्यो कित्याक लागून भायर पडल्यो. जेन्ना तुमी तरी केस फायल केल्या तुमी तुवें म्हणटा आमी एज अ पंचायत see this property doesn't belongs to panchayat. The individual should तितू पार्टी आसो जाय आसलोली पंचायत along with the villages. कित्याक ती गेलो नाय कित्याक तुमकोडे तांकां सांगो जालो ना आनी तुमकां एक नॉलेज ना. तुमकोडे तुमी कोडे आरबीआयएनएला कोडे तुमी थिंगा मिटींग केल्या आनी तुमी थिंगा सेटिंग केलां आनी सेटिंग केलां हेजे राज कोर्टा तुमी लोकांक थिंगा तुमकोडे ओपन चॅलेंज सांगो जालो ना की येस वी आर फेल बोथ द केसीस म्हूण. आनी आमी आतां तुमी म्हणटा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाय. कसो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाय. तुमी थिंग लोकांक रस्त्याचेर हाडा लोकांक मार पडा लोकांक तुमी हें करया तें करया म्हूण सांगताले. तुका हांव सांगता हे पळय आमच्या पंचायतान जी ग्रामसभाक जी घेयल्या आनी मुगेले वॉयस ते ब्लॉक करूंक सोदताले हांव बिल ना तांकां. हांवें स्ट्रेट सांगिलां की आनी विथ एविडन्स आम्ही काल प्रेस दिल्ले की सरपंचान हे लेटर एका आरबीएनएलाक केला म्हणून. ओके अँड शी केम वेल प्रिपेर्ड. हांव तुका सांगता मॅडम पॉलिटिक्स शिकली तूं सारकी आनी मुखारूय तुवें हेच भाशेन आमच्या वेलसांवकाराचो वॉयस प्रेस करपाक एक 5-6 भोंवसर हाडची तुवें. कित्याक ही गरज पडली म्हूण आयज कळ्ळी तुका. कित्याक जे तुकडे आन्सर करूंक जायना न्हू. म्हाका दिसलें आयज सारकें तुवें कोण हांवें स्टॉप केलें तें जेन्ना सर रोगोजिया न्हू ओ भायले जे आनी दुसरे आमगेले गांवचे क्वेश्चन रेज करताले तेन्ना तुगेले मनीस इंटरप्ट करताले. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आनी हायकोर्टान जेन्ना तुमकां सांगलां तुमकां से ना म्हूण कित्याचेरू डबल ट्रॅकिंगाचेरू देन तुमकां ही गरज कितको पडली मॅडम. ही गरज कितको पडली हिंगा आरबीएनएलाक वचपाक जेन्ना तुमगे थिंगा रोल ना तुमकां भायर उडयले थिंगा जाल्यार तुमी एच हुड्या कित्याक गेल्या आनी एच हुड्या वयता तेन्ना लोकांक कित्याक सांगना तुमी लोकांक कॉन्फिडंटा कित्याक घेवना. ताका जाप दितना सरपंच डायना गोवियान डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाक पंचायतीचो विरोध परतून स्पश्ट केलो. तशेंच ह्या प्रकल्पा खातीर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिवंक नाशिल्ल्याचे सांगून रेल्वे विकास निगम लिमिटेडाक जारी केल्ल्या पत्रा विशीं पंचायतीची भुमिका गोवियान स्पश्ट केली. मॅडम ते जे लेटराचेर कन्फ्युजन चालू जालें आनी कालसून आमी ते सगळे कडेन तेच आयकता. सो वॉट इज दॅट एक्झॅक्टली. See, that letter is specified for the people because people brought objections. So they came to us because the panchayat has no say. Okay, and that is the Supreme Court order that is passed. That panchayat has no say, and the people, affected people, have to come. They have to personally fight. Okay, then people gave their objection to us, and then we discussed this matter with the RVNL. Okay, and we had a VDC meeting, discussion was done, everything is there, and after discussion we wrote to RVNL discussing these points which were there, and we have not given NOC. Why should does panchayat has right to give NOC? Panchayat is having land somewhere to give for double tracking. We don't have anything and we don't have any right to give. मजगती व्हीडीसीचो आदेश प्रकल्पाक विरोध करपाचो न्हय तर उदरगतीच्या गजालींचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो आसा. आरव्हीएनएल थळाव्या नागरिकांचे हुस्के पयस करपाची येवजण कशी आसा हे स्पश्ट करताना व्हीडीसीन डबल ट्रॅकिंग प्रश्नांत आपल्या वावरा वयल्या वादाचेर उपाय काडलो. Panchayat right from the beginning was opposing double track. No question at all. Okay? We appealed to the High Court. High Court dismissed our appeal. Panchayat appeal was dismissed. We went to the Supreme Court. And in the Supreme Court, in the month of May 2023, the Supreme Court has said that Panchayat has got no say in the matter of a linear project. If any individual has got a specific problem, they should approach RVNL to solve the problem. That is why we took this meeting on 16th of May and asked Punch members what are the problems that the people are having. And based on that we made this letter to RVNL
and RVNL is solving this problem. Now, if anybody wants to challenge the Supreme Court decision saying that Panchayat has got no jurisdiction on this, let him challenge. The VDC is only asking for clarification. हे काल बोवाळ घाता एक व्हिडिओ चोयला मी I was laughing to myself because they do not know what is the mandate of the VDC. VDC is not here to oppose the double tracking. It is not their duty. They are only to talk about the development issues before constructing. ते VDC इंचाता तुम्ही कितको हे लोकांगे मिटिगेट इश्यूज आहेत मिटिगेट कितको करताय ते हेणे VDCन ब्लँकेट चेक दिलो ना RVNLाक. So why this is misconstrued and लोकांक कितें मिसगायड कोताय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू. दिवजा हो बायलांचो खाशेलो उत्सव. गोंयांत पारंपारीक दिवजांक चड महत्व आसा. खांडेपारचे शांतादुर्गा देवीची पारंपारीक दिवजां व्हडा उमेदीन पेटयली. सुमार 3,500 बायलांनी भांगरा शुंगरांनी नटून थटून दिवजां पेटोवपाचो आनंद लुटलो. पळयात कांय उमेदीचे खीण. खांडेपारचे शांतादुर्गा देवीची पारंपारीक दिवजां बरीच फामाद. पुराय गोंयभरचे लोक ह्या दिवजांक व्हडा संख्येन हजेरी लायतात. 2 दीस बायलां उपासय धरतात. ह्या निमतान बायलां बरो शिंगार करून पयलीं पुरसाक दिवजां पेटयतात. उपरांत शांतादुर्गेच्या देवळान दिवजां पेटयतात. पळोवया खांडेपारच्या दिवजांचे खाशेलपण आणि आयकुया जाणकारांनी दिल्ली माहिती. तुमची आज दिवजां कशी दिसता तुका आनी कितले दीस दिवज मनयतात तुमी? दिवजां म्हणल्यार खूब उमेदीची गजाल, कित्याक हे सवायशीन एकूच आमकां हे भाग्य लाभता आनी आमी 2 दीस उपास दवरता. काल आमी पुरसाक पेटयता आनी आयज आमी श्री शांतादुर्गे खांडेकानी हांगा पेटोवपाक येता दिवजां. तर खूब बरें दिसता कित्याक तर 2 दीस उपास धरून ही दिवजां सगळो लोक व्हडा उमेदीन पेटोवपाक येता. कितले पर्यंत चलता हांगा दिवजां? जवळ जवळ 3-3:30 जाता. 12-12:30 म्हटल्यार वात येता आमकां. 3-3:30 पर्यंत सोंपता. आमकां पयलीं दिवजां आसा, मागीर आमी शांतादुर्गे येता. पयलीं पुरसा पेटता? पयलीं पुरसा पेटता, मागीर आमी शांतादुर्गे येता. कितले पर्यंत आसता ग दिवजां 3 पर्यंत 3-4. तूं कितले दीस उपास करता? 2 दीस उपास करता. कशें दिसता दिवजां पेटोवपाक? खांडेपार शांतादुर्गा देवीचो जत्रोत्सव 27 तारखेच्यान सुरू जाल्लो आसा. 27 तारखेचो देवीचो वाडदिवस. त्या दिसा पयली पालखी जाली. 28 तारखेक जागराची पालखी आनी त्या दिसा अंदू विशेष असो कार्यक्रम म्हणजे अंदू देवीक नव्या आसन चांदीची पालखी गेली. ती सगळ्या गांवांत भोंवली 28 तारखेक आनी सांजची जागराची पालखी जाली. काल 29 तारखेक खरी जात्रेक जात्रा जी म्हणटात काल 29 तारखेक जाली. लाल केंद्राची देवीची मिरवणूक जाली. ताच्या नंतर कोंकणी नाटक जालें आनी आज कुळाघात आनी आतां 12 वरांचेर दिवजां जातली. प्रचंड लोक तुम्ही पळयता सगळ्या परिसरांचो भावीक भक्तिगण कुळावी मोठ्या श्रद्धेन हांगा येता आनी देवीची आपली सेवा करता. जेन्ना पालखी सुद्दां सांजेची गणपाट येयली तेन्ना मोठ्या उमेदीन प्रत्येक भावीक कुळावी आमचे जे आसा भक्तगण तांणी मोठ्या सदळ हस्तेन मदत केली आनी सांजेची पालखी येवन देवीक ताजी शास्त्रोक्त विधी करून देवीक तेचा मिरवणूक काडली आनी अशे तरेन मोठ्या भक्तिभावान मोठ्या आनंदान आनी श्रद्धेन गोंयचे तमाम परिसरांतले लोक क्रिस्ता येवजण सांग्यार पर्यंत आनी सगळे गोंयभरचे लोक हांगा कुळावी दिवस जवळ जवळ म्हज्या मतान आतां जे सुरू जातले 12 ते 3:30 पर्यंत चलता. शांतादुर्गा खांडेकारी जो जत्रोत्सव आणि ही गेली आमचे पूर्वज सांगताले की गेली 800 वर्सांची परंपरा आसा आणि आता हो जत्रोत्सव कार्तिकाच्या चतुर्दशीक जत्रोत्सव सुरू जाता आणि अमासे दिसा युजोत्सव जावन हो जत्रोत्सव संपन्न जाता. जवळ जवळ 1500 सुमार कुळावी सुवासिनी युजोत्सव साजरो करता
आणि चतुर्दशीक महापूजा जातकूच ते उपवासाक सुरू करून 24 तास त्यांचो निर्जल उपवास असता. खावपाक काय घेना, निर्जल असो उपवास करून अमावास्येचे 12 सुमार परत महाआरती जाली की ताज्या नंतर हो दिवसोत्सव समारंभ सुरू जाता. ताज्या नंतर जो महानैवेद्य आसता तो सेवेकरी मंडळी जसे की कलावंत, देवळी आणि बाकीचे आमचे भक्तगण हांगा तो वाटलो वता. आणि देवी असे आमचे पूर्वज सांगताले की देवी ह्या सेवेकरी वांगडा ह्या घरात बसून जेवण करता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समरिता खणगांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. उत्तर दर्यादेगेवेले तामिळनाडू आणि पोंडुचेरीचेर स्थिर आशिल्ले फेंगल चक्रीवादळ वर्चस्व गाजयता. ताका लागून लागसरच्या वाठारांनी हुस्को निर्माण जाला. मजगतीं गोंयांत फाटले 24 वरांत पावसाची नोंद जावंक नाशिल्ल्यान सुके हवामान कायम आसा. सध्या केंद्रीत आशिल्ले चक्रीवादळ फेंगल ल्हव ल्हव अस्तंते वाटेन वतना दुबळे जावन खोल दाबांत रुपांतर जावपाची शक्यताय आसा. भारतीय हवामान खात्यान भोवतणच्या वाठारांनी वादळी वारे आणि उटंगाराचो पावस पडपाची शिटकावणी दिवन नुस्तेमाऱ्यांक दर्यान वचचें न्हय असो सल्लो दिला. गोंयांत फाटले 24 वरां सावन राज्यांत सुकी परिस्थिती निर्माण जाल्या. येता त्या सप्तकान हवामानाच्या अदमासा प्रमाण गोंयांत चडशे सुके परिस्थिती आसतली. 2, 3 आणि 4 डिसेंबराक पावस शिरशिरून येवपाची शक्यताय आसा. तशेंच सकाळी आणि सांजवेळा धुके पडपाची शक्यताय आसा. तापमान स्थिर उरतले. चडांत चड तापमान 33 डिग्री आणि उण्यांत उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियस उरतले. फेंगल चक्रीवादळ ल्हव ल्हव दुबळे. गोंयांत फेंगल चक्रीवादळाचो परिणाम ना. गोंयांत सुके हवामान उरतले कायम. 2 डिसेंबराक हलक्या पावसाची शक्यताय. सकाळी धुके पडपाची शक्यताय. सोमारचे तापमान 33 डिग्री ते 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 जायचे कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.